नव्या मायनिंग सिजनात मायनिंग ट्रकांचे परत रेटीचे कोफू जावंक सुरू जाला। किलोमिटरा फाटल्यान 14 रुपया ट्रान्सपोर्ट रेट मेळना तो मेरेन एकूय ट्रक भायर काडचे ना म्हण सावड्डेकारांनी थारायला। सावड्डेच्या ट्रकवाल्यांची मीटिंग जाली। मीटिंगेक पंच सरपंचूय आशिल्ले। थळावे आमदार मुख्यमंत्र्याबरोबर उलोवन रेटीचो प्रश्न जाग्यार पडटलो म्हण ट्रकवाले रावल्यात। सेजा ट्रकवाल्या मदीं फूट घालता म्हण आरोप। फक्त सावड्डेकार आणि दानवड्याकार असो नाका एक ट्रक म्हणून वाढावा आमचा रेट भेटतो आणि आम्ही तुझं तयारी करूया ते 34 काढता गेली जाल्यार एक 8 ते 10 दिसांनंतर आम्ही आमदाराकडे बसया उलोवया त्याच्या फुडली स्टेप कित्याक करिना ते म्हणून सुद्धा करपाक आमकां कामसार आसा जाता तशें एक आमी करूया आणि इतलें सांगता आयज आमदार आसा बघोवप चलतो सरकार केला सगळ्यांनी मेळोन केला आम्ही आमदाराक सांगता हांव मिटिंगेच्या वाटो आमदाराक हांव उलयतो आमदाराकडे पूण सांगता की तेणी आपलो रेट सुद्दां लोकांकडे उलोवंक आनी सीएमा कडेन प्रेशर हाडून जाता तितले बेगीन आमच्यो गाडयो चालू रेट वाडोवन चालू करपाचें प्रयत्न करता। मला निर्धार करा जो पर्यंत रेट जायना तो पर्यंत गाडी स्टार्ट करून आमी खंयचेच मागीर वयचे ना आनी असो निर्धार करिना तो पर्यंत रेट वाडपाक खूब कठीण वचपी कारण कितें आसा आमचे मदीं कितली टायम आमी रावपाक आशेस आसा आमचे मदीं कितले भाव आसा कितले भायर काडूंक मेळटा तितले काडपाचो प्रयत्न करता। बसकेक सावड्डेचो सरपंच संदीप पावसकारूय आशिल्लो। संदीप पावसकार थंयचो आमदार दीपक पावसकाराचो भाव। जे सेजागोवा कंपनी आज लोकांक जे कित्याक कितें सांगपाक सोदता आनी कित्याक कितें जी ट्रकवाल्या भितर फूट घालपाक सोदता जे आमची जी एकवट आसा ह्या वाठाराची एकवट ती एकवट ते खंय तरी फोडपाक सोदता आमचे भितर डिवायड करून रूल करपाक सोदता ते जावचे न्ही लोकां पर्यंत प्रॉपर मेसेज पावची। आमचो जो रेटीचो विशय आसा तो आमी आतां कितलो तेंप जालो मागताले 14 रुपया आमकां रेट दिवची जो आज 9.5 रुपया आनी 10 रुपया हातून आमगेले 40-45% डिझलाक येता लास्ट ड्रायव्हर आनी मेंटेनन्स काडले झिरो कॉस्ट जाता अशे रेटीन ते आमकां घोळत घातात। सो आमकां प्रॉपर रेट दिवचो तातूंत बाबा 25% डिझल आनी 75% ट्रकवाल्याक बाकीचे अदर एक्सपेन्सिसा खातीर मेळचे असो प्रमाणे आमी हे करून मिनिमम रेट मागला हो एक्चुअली रेट काही न्ही। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। वास्को सर्वे एंड लँड रेकॉर्ड ऑफिसात स्टाफ कमी एक काम करून घेवंक चपला झरोवची पडटा म्हण मुरगांवचो लोक विटला। ऑफिसाच्या इन्चार्जाक दिला एडिशनल चार्ज तो सप्तकांतल्यान एकदा येता 50 ते 60 फायली पास करता आनी बद्द दुसऱ्या सप्तकात तोंड दाखयता। क्लॅरिकल स्टाफ जाय तितलो ना म्हण तो स्वता सांगता। हांव 23 ऑगस्टाक गेलो तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी दिवंक ना आज यो फाल्यां येतले लास्ट मागीर गेल्ले मंगळार सायबा कडेन गेलो आनी सायबान मागीर ते दिवनाक आपूण हाडून ती फायल आपल्या कडेन घेतली आनी मला फुडल्या विकांनी यो परत ह्या विकान गेलो जाल्यार आज यो फाल्यां करपाक लागलो। एक आठवडो असो कित्याक म्हणजे तो सायब आसना ऑफिसर आसना तो विकान एकदाच येता टायम जाता अशें कितले जाणांक त्रास जाता सगळ्या लोकांक ना सगळ्यांक तरी येता दिसा म्हणटा ऑफिसर ना जो ऑफिसर आहा हिंगा तो मडगांवचो एक्चुअली तेका चार्ज आहा मडगांव तेका एडिशनल चार्ज वास्कोन हेतून दिला सर्वे हेतून। हांव फक्त इतलेंच मागता की जाता तितले बेगीन ह्या ऑफिसान एक फूल टायम ऑफिसर आसपाक जाय जेणे करून ही एक ऑफिस आहा की मुरगांव वास्को दाबोली कुट्टाळे पासून हेका लागून ह्या ऑफिसान लोक येता। समज एक 8 दिसाची कामां 2-2, 3-3 म्हयन्या खातीर लांबणेर गेली जाल्यार कशे लोकांनी त्रास भोगचे खबर ना। हांव जाता तितले मागता की बेगींतल्या बेगीन हिंगा एक ऑफिसर फूल टायम आसचो। त्या कारणा खातीर हांव ह्या रोहन गवणे बाबाक सांगपाक सोदता की बाबा आमकां बेगिनात बेगीन हो वास्कोचो कोण आसा जो ऑफिसर आतां तुमी घेतातूच ऑफिसर बी तो बेगिनात बेगीन हांगासर एक कोण तो तुमी हाडून एडिशनल बसोवपाचो। त्याच्याच बरोबर हांगासर ह्या वास्को हेतून हांवें फाटल्या दिसांनी म्हाजी पर्सनल फायल घातलेली म्युटेशना खातीर अजून ती क्लियर जावना त्या टायमाचेर ह्याच ऑफिसांतल्या एका मनशान 13,000 रुपया म्हाजे कडेन मागले ती म्युटेशनाची फायल बेगिनात बेगीन काडून दिता पूण म्हणून सांगलें। आयज मेरेन म्हाका ती फायलूय मेळोंक ना आनी कांयच ना। हांवें 500 रुपया दिल्ले आनी हांव ओगी रावलो हाच्या फुडें तो म्हाका काडून पळयतालो अजून मेरेन तो येवंक ना म्हाज्या। स्वता ऑफिस इन्चार्जाकूय आतां परिस्थिती उलोवन दाखोवप चुकना। additional charge was additional charge.
So main is Margaon and regular flight to charge over there in Margaon, and over this is additional charge in Vasco. कितले दीस येता वास्को तुम्ही हांगसर? Vasco sometimes once a week, sometimes twice a week. आनी हांगसर जे फायल्स आसता ते दिसाक कितले तुमी क्लियर बीन करचे पडटा एक दीस येवन? एक दिसाक 50-60 तरी फायली जातात. There is different partition, conversion, also rotation, and confirmation, correction असते, the plans from the records. सगळं इश्यू करता. कित्याक लागून जाता? Because of shortage of staff right now आता एकूच हे हा LDC आणि 2 LDC is vacant हा. Also एक पिन आमचे इन्सर्ट डिप्लॉय केला. And also 2 सर्वेर आमी डायरेक्टर आमी ग्रीव्हन्सेस आमचे सांगल्या. So now तेणी प्रोसेस केला आणि आमकां एडिशनल स्टाफ आता येतलो. सरकार लोकांक आश्वासनां दिता की अमूक दिसांनी कामां जातली तमूक दिसांनी कामां जातली म्हणून, पूण हांगसर पळयल्यार वास्कोच्या डिपार्टमेंटांचो अधिकारी एकूच दीस येता तेजे वयल्यान दिसता की लोकांक हांगसर म्हयनो 2-2 म्हयने काडचे पडटा. सरकारान हांगसर दखल घेवन बेगींतल्या बेगीन कायम स्वरुपी अधिकारी धाडचो ही लोकांची मागणी आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकईकर. मडगांवां रावणफोंडा किनारा फॅमिली बाराच्या पात्रांवाचेर हल्लो जालो. अर्जुन गावसाच्या माथ्यार दोगांनी सोऱ्याच्या नेटार बियरीची बाटली फोडली. अर्जुनानूय काउंटर अटॅक केलो. तातूंतल्या एकल्याच्या माथ्यार ताणेय बाटली फोडली. बोवाळ जातकीच दोगूय फुज्जो. थंयच्या एकल्यान तांच्या गाडयेचो नंबर नोट केलो. ताजे वयल्यान पुलिसांनी मालभाटांतल्या प्रशांत नायकाक धरला. अर्जुन आनी प्रशांत दोगांकूय हॉस्पिसियोत घाल्यात. ताजे बरोबरचो हाताक लागिल्लो ना. हम लोग उसको पहले देखा नहीं, वो लोग दोनों वो साइड में है, हम लोग ये साइड में. वो दोनों अचानक झगड़ा हो गया, मारामारी हो गया, मारपीट हो गया, उतना ही कहना. लेकिन कौन है वो मालूम नहीं. हाँ, तुम इसको पहचानता नहीं? ये लोग को पहचानता नहीं, लेकिन मैं उनका नंबर नोट कर दिया. गाड़ी का नंबर क्या है? 1519 G805 1519 फोंडा पासिंग है वो. इनोवा गाड़ी है, सिल्वर कलर का इनोवा गाड़ी है. घेऊया एक ब्रेक.